आमचे सांकवाल पंचायत हे सदां म्हणटालो मिडियाचेर इनफेमस पंचायत म्हणून. रायट नाव इज गोन बिकम फेमस. आय फील कित्याक हांव म्हणटा अशें करून सारकी फेमस. फायनली म्हाका दिसता आमकां जस्टीस मेळटली, कित्याक आतां आयज आमचे न्यू पंचायत मेंबर जालो आहे, न्यू सरपंच जालो आहा आनी न्यू डेप्युटी सरपंच जालो आहा, जे हांव जाणा आमच्या गांवा खातीर, आमचे सांकवाल गांवा खातीर काम करतले मुखार. आनी जे बॉय आहा ते सुपर हांव आश करता. आय लॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट आ सरपंच मिसेस पॉलिन हजारेदो, आमचो डेप्युटी सरपंच तुळशीदास नायक आनी बाकीचे जे 4 जाण आमचे पंच मेंबर आहाय तेणी एकठांय रावन आमकां आमच्या सांकवाल लोकांक जस्टीस दिला. आनी तितले म्हूण आसा जातलो आनी हांव जाणा मुखार धांवपाक ते बरें जातलें. पयले सुवातेर म्हजे सगळीं पंच मेंबरांक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक म्हाका आनोबज निवडून हाडला देखून. आनी आमचो मेन इशू पंचायत घराचो ते आमी सगळीं मेळून बेगीनूच तें काम करतलीं. ते आमी एकठांय रावन सॉल्व करतलीं. तुमकडे आतां देड वर्स आसा. होय, देड वर्स उरला. फाटल्या दिवस भाशेन ह्या भाशेन घाला पळय त्या प्रमाणे तुमी सगळीं बाराबर रावतले. मदीं 4 म्हयन्यांनीच पंचायत गेली. ना आमी बाराबून रावतलीं. इतले कॉन्फिडन्स आसा तुमकां सगळ्यांचेर. होय, नाजाल्यार मागीर पत्ते आनी कितें इतल्या दिसांनी हिंगा बसचें पडलें. पंचायत मागीर थिंगा जोडी हिंगा ना जोडी. आमी बाराबून रावन उरलीं ती काम करतलीं बाराबून रावन. ह्या भाशेन हिंगा जे विशय जाले पळय फाटल्या दिसांनी इतले जे लोकांनी हिंगा हंगर स्ट्रायकार देखून बसले, स्पेशली फॉर द वेलफेअर ऑफ द विलेज. सो हे तुमच्या मतीन आसतलें. ते आमी जावपा दिवची न्हय, कित्याक सगळीं बरे भाशेन करपा आमी ट्राय करतलीं. सगळ्यांचे आमचे पंच मेंबर जेणे म्हाका सपोर्ट केलो आनी सगळ्यान पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा. आनीक आज एक पंचायत घडयली. सगळ्यान पयलीं दुसरो आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. तेणे आमकां मॉरल सपोर्ट दिलो. आनी आमचे पक्षाचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे दामू नायक, आमकां जायते हें करपाक आडमेळयलें. आमी पंचायत जे तरेन फाटले 4 वर्सां चलताली आनी ती पंचायत मोवेन गोदिनोची आशिल्ली, पंचायत मिनिस्टराची. ती पंचायत कशी चलताली सगळ्यांनी पळयलां. आनीक आमी दोगूच जाण ऑपोजिशन म्हणून आशिल्ले, हांव आनी मोरिल्यो. पूण बाकीचे हे 5 जाणांक दुखयले म्हणटा आसतना सगळे गांवाक हे पळय 2 जाण आशिल्ले, डेरेक वालीस आनी गिरीश पिले, ते एक्टींग सरपंच जावन ही पंचायत चलयताले. आनीक तेणी सगळ्यांक दुखयले आनी आपल्याक हुकुमशाही अशें राज्य चलयताले. आनी ते एवरी मिटिंगेक सांगताले की वयल्यान येयला, मोवेन गोदिनोन सांगलां. आनी आमी ते मानिनाशिल्ले. आनी हांवें पयलीं आमची प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलां की हितून मोवेन गोदिनो आसूं शकना. पण जे फाटले 1.5 म्हयने, आयज बरोबर 1.5 म्हयने जालो पंचायत उडोवन, जे 1.5 म्हयन्याक आमकां जे तशें वागयल्यात आमच्या एडमिनिस्ट्रेटरान, आमच्या डायरेक्टरान. आनी डायरेक्टर जो कोणाचो हात आशिल्लो ते आतां जवळ जवळ हें जाल्लें आसा, प्रूव जाल्लें आसा की हें सगळें करतालो मोवेन गोदिनो. आनी जे तशें तेणें आमकां वागयलें, आमी आयची जी पळय पंचायत फॉर्म जाल्या ती गांवचे सांकवाळ विलेजीची, तेजें नांव आमचें विलेज आसतलें, ती मोवेन गोदिनो म्हणून आसपाना. आमी विलेजी खातीर वावरपा लागून हें आसतलें. कित्याक 30 तारखेर जेन्ना मार्चाचे पंचायत उडयली, विदीन 15 days आमकां नोटीस येयली टू प्रूव इट. 13 तारखेर नोटीस येयली आनी 13 तारखेर BDOन डायरेक्टराक इन्फॉर्म केलें की बाबा हांगा पंचायतीन, सांकवाळ पंचायतीन सरपंच, डेप्युटी सरपंचाची पोस्ट वेकंट आसा आनी तूं बेगिनाचे बेगीन इलेक्शन घे. पूण हो डायरेक्टर कितें करता, ताका डायरेक्टर वेरी नेक्स्ट डे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता, वीच इज इलिगल, अनलॉफूल. डायरेक्टराक खंयच्याय प्रोविजनान ते हें दिल्लें ना कायद्यान की एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाक प्रोविजनच ना. तो सेक्शन 49 म्हणून घालता आनी 15 तारखेर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता. आतां एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टराक अपॉयंट करपाक जायना. एडमिनिस्ट्रेटर कोणें करपाक जायो? सरकारान, गव्हर्मेंटान, सरकारान. कितें केन्ना करपाक शकता? जेन्ना सेक्शन 49 एब्यूज जाला, म्हणल्यार कितें टायम आवट जाला पंचायतीचो, आमच्या पंच मेंबराचो टायम आवट जाला जाल्यार आमकां डिस्क्वॉलिफाय केल्या. जाल्यार सरकाराक ऑथॉरिटी आहा डायरेक्टराक नोटीस काडपाक की बेगिनाचे बेगीन ते एडमिनिस्ट्रेटर बसय आनी ते नोटिफाय जावपाक जाय खंय गॅझेटीचेर.
आतां नोटिफाय जावना डायरेक्टराक कांय ऑथॉरिटीज ना ताका कोणें डायरेक्शन दिलें आतां हें मोहीन गोंयचो खबर ना पंचायत मिनिस्टरा खबर ना कोणें डायरेक्शन केलें इलिगल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाक आतां तो घालता आसतना सेक्शन 49 सांगता कोण डायरेक्टर सांगता सेक्शन 49 घालता आनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता सेक्शन 49 कितें सांगता फक्त ही कॅन सबस्टिट्यूट सरपंच तो सरपंच म्हणून ताणें एक्टींग सरपंच म्हणून बसोवपाक जाय आनी हांगा कितें जालें पंचायतीक संवय जाल्ली आसा एक्टींग डेप्युटी सरपंच आयज हांव एक्टींग ना आयज हांव डेप्युटी सरपंच म्हणून म्हाका इलेक्ट जाल्लो आसा हांगा एक्टींग ना एक्टींग म्हणून पोस्टूच ना तो कोण करता डायरेक्टर ताका एक्टींग म्हणून सरपंच बसोवपाक शकतात वीच इज इलिगल हांगा पंचायतीन कितें कारबार जाता हो डेरिक वालीस आनी गिरीश पिल्ले कशी पंचायत चलयता सरपंचाक आनी हांकां कुशीन दवरून ही पंचायत तुमकां सगळें आमी पावयलां वारंवार तुमकां कंप्लेंट दिल्या तुमी एक्शन घेवना आनी जेन्ना पंचायत वडयली तेन्ना तूं सांगता दीस पंचायत इज अंडर द स्क्रुटिनी एंड आय वील डायरेक्टर वील कॉन्टॅक्ट म्हणल्यार कितें आपल्याचो ऑर्डर घेतला आपल्याक विचार आनी वी वील सेटल दोज फायल्स आनी देन वी वील इश्यू ऑर्डर म्हणटा मग तुम्ही किती सेटिंग करता ह्यो फायलीच सेटिंग करताल तुम्ही तू क्लियर मोहीन गुदिनो सांगता मरे की वी वील सेटल ऑल द फायल्स एंड देन इश्यू ऑर्डर म्हणून इलेक्शन ऑर्डर पण तुम्ही कोर्टाक दिले कोर्टाक भिवनच तुम्ही ऑर्डर काडली आयज हांव परत एकदां थँक्यू म्हणटा पळय आतां आनी एक विशय आसा एकच विशय आसा पंचायत विशय अरे तुवें मोहीन गुदिनोन पंचायत मिनिस्टर आसतना 3 फावटी इनॉग्रेशन केलें नाल्ल फोडलो 3 फावटी जागा आमचे कडेन आसा आनंद बसान आमकां जागा दिल्लो आसा पयशे आमचे कडेन आसा पंचायतीन आज सुद्दां 13 कोटी आसा कोणे हाडले सरकार आमचो आसा आमी सांगलें परत परत आमी सरकारा बरोबर आसा तुमकां 3 फावटी इनॉग्रेशन करून फाटले 7 वर्सां जालीं आनंद बसान आमकां जागा दिला हांव ताका थँक्यू म्हणटा तेणें आमकां वारंवार आमकां हें सुद्दां पॅनल आतां घडपाक हेल्प केला हांव ओपन सांगता कित्याक हांगा सगळें राज जें पळय चलतालें बिल्डराक पिळपाचें राज चलतालें बारीक बारीक फायली बारीक बारीक ट्रान्सफरी पयशे घेताले आनी इट इज प्रूव्ड आमचे कडेन कितलेशे येयल्यात सो पॅनल कोणाचे तर पॅनल हे साखळकारांचे हे साखळकारा खातीर जालें हें मोहिनाचें न्हू पॅनल कितले वर्सां वर्चस्व आशिल्लें मोहीन गुदिनोचें वर्चस्व संपुश्टांत काबार ह्या पंचायतीचें सांकवाळ पंचायत जी पळय आहा ती अंडर कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी येता आनी तो हांगा कित्याक इंटरफियर जातालो तें आतां प्रूव्ह जालें तो सांगता डिमींग प्रोविजनाचेर अरे डिमींग प्रोविजनाचेर तूं फायल पास कर फक्त फायलीच मोठे मोठे येदे व्हडले बंच आसा म्हणटा तुमकां रिपोर्टरान सांगता अरे ताका खबर ना त्या डिमींग प्रोविजनाचें हांगा कशें लागतलें हांगा डेप्युटी सरपंच ना मिटींग जायना आनी तूं एडमिनिस्ट्रेटर बसयला तो इलिगल बसयला फायली कोण पास करतलो दुसऱ्या हितून सगळे हितून आतां तूं इतलो उलयला तितून एक समजूंक ना म्हाका फर्स्ट तूं स्टार्टींग CMाक थँक्यू म्हणटा रामूक थँक्यू म्हणटा पूण हिंगा सगळें वारंवार उलयला आसलें तूं मोबायलाच्या उलयला सो फायनली सरकार एक मंत्री तेजो कितें एक्झॅक्टली म्हाका आमी हेजे पयलीं 2-3 पंचायत उडोवन 2-3 मिटींग घेतल्यो आमी प्रेस घेतल्यो प्रेसान सांगलां आमी सरकारा बरोबर आसा आमी तेन्ना मोहीन गुदिनो बरोबर आसा पूण मोहीन गुदिनो आपल्या बरोबर रावपाक दिना रे आमकां हे पळय हें सगळें सांगलां तें तो इलिगल सगळे नोटीस काडटा इलिगल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता आनी तो डायरेक्टराचेर प्रेशर हाडटा तेजी फॅमिली आसा तेकाय कितें तरी आसा तेजें नांव पिड्यार जाता जे 4 जाण येवंक ना म्हणटा पळय कित्याक लागून येवंक ना आतां पळय ते कित्याक लागून येवना ते तांकां खबर आसतली तेणी 4 वर्सां ही पंचायत तेजे पयलीं गिरीश पिल्ले आशिल्लो 5 वर्सां तेणी कशी पंचायत चलयत सगळे लोकांक खबर आहा आनी लोक आन्सर करताले ते कित्याक येवना ते ही पंचायत आतां पळय आमी 70,000 भाडें दिता हांगा 7 वर्सां जाल्यार आमचे कडेन जागा आसा पंचायत कित्याक जायना कन्सल्टंटाक 20 लाख फारीक केले इलिगल त्याचो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जावन सुद्दां आमी 20 लाख दिले पंचायत जायना कित्याक जायना हे मोहीन गोदिनो खबर ना हाऊ वूड यू मेक इट शुअर पप्पा टेल इट दॅट युअर ऑल 7 रिमेन इंटॅक्ट बिकॉज ज्या भाशेन तुमची पंचायत ज्या भाशेन फाटलो इतलो केंप आमी पळयला तुवेंनी कितले कश्ट भोगचे पडल्या तुका काय खबर आहा सो हितूंतल्यान केन्ना पॉलिटिक्स तें रातया भितर कितेंय तें जाता पंचायत बारीक जावं व्हडलें म्हणटा सारकें तेच म्हाका सांगपाक जाय आशिल्लें सो हाव वूड यू से तुमचे इतले जाण आहा ते आयज बाबा आमी हिंगा दिसती पडटा ते बराबर आसा फाल्यां नाल्यार पळतो थिंगा जालो आतां पळय आमची कॉज आसा फॉर द सांकवाळ आयज तें सरपंच जाला हांव डेप्युटी सरपंच जाला हें दीस इज नॉट परमनंट ह्या सिटार कोणेंय येवपाक जाता आनी आमचे बरोबर हांवें पळय तांकां सगळ्यांक थँक्यूय म्हणलां फाल्यां दुसरी जावपाक शकता ते आमचे कडेन ना इट इज ऑल डेस्टिनी प्लस कोण कसो विचार करता आमी परमनंट हांगा कांयच घेवन बसना कोणूच हांगा परमनंट ना आमची लायफ सुद्दां आमची परमनंट ना पूण आमी आयज त्या सिटार बसल्यात आनी वी वील ट्राय टू गीव जस्टीस टू दीस सीट